गोय स्वातंत्र्याक 65 वर्सां पुराय जाली, मात अजून कांय गांवांनी रस्तो पावलो ना अशें सांगपाक गेल्यार कोणाक खरें दिसचें ना. मात सप्तकोटेश्वर देवळा खातीर फामाद जाल्ल्या नार्वे गांवांतल्या देवगाळी वाड्यार अजून रस्तो नाशिल्लो. कितेंय बरें वायट जाल्यार गांवांत अँब्युलन्स सुद्धा पावनाशिल्ली. फाटलीं कितलींच वर्सां जालीं ह्या वाड्यावेले लोक सरकारा कडेन रस्तो जावचो म्हूण मागणी करताले. आतां लोकांच्या यत्नांक येस आयला. ह्या वाड्यार कनेक्ट करपी रस्त्याचो आमदारान बुन्यादी फातर घालो. काम थारल्यानंतर ते कामाक बंदच उरले काम आणि आयज आमकां योग येयल्लो आसा ह्या कामाचो हांगासर हॉट मिक्सिंग जाता. पण गेले 1.5 वर्सां पासून म्हणजे 1 वर्स पासून काम सुरू आसा आणि 1.5 वर्स पासून आमी ह्या कामाक जी सुरवात केल्ली आसली त्या कामान पयल्यान पयलीं हांव सगळ्या ग्रामस्थांचे आभार मानूंक सोदतां आणि खास करून चंद्रशेखर दार्वेकर आमचो मित्र ज्यांच्या हांगासून घरा कडसूनच आमचो हो रस्तो सुरू जाता. म्हणजे सुरवात करता आसतना तिणें जें सहकार्य केलां हांगा आसतलो चंद्रशेखर, हांव तेजे आभार मानपाक सोदतां. कित्याक ज्या जाग्यार अरुंद अशी वाड आसली तेतून आमकां वचपाक मेळनासलें आनी तेणी पयलीं सहकार्य केलें. तेजे मातोश्री आसल्यो तेंच्यांनी सहकार्य केलें आनी फुडलो मार्ग आमकां सुकूळ जालो. म्हणजेच फुडें हांव गेल्या उपरांत पेटकर आसा, पेटकर फॅमिलीन सुद्दां सगळ्यांनी बरें सहकार्य केलें आनी फुडले गावडे समाजाचे सगळे आमचे बांधव जे आसात त्या सगळे आमचे एकंदरीत आमचो तुकाराम गावडे यांच्यानी एक आपल्या कारकिर्दीन म्हणजे पंच म्हणून त्यांनी जेन्ना ह्या क्षेत्रांत काम करपाक घेतला तेणी आपलो एक ध्यास धरलो की हो रस्तो जालो जाल्यार आमी आसरात जातलो अशें तेणी तो ध्यास धरलो आनी सगळ्या आपल्या शेजार साबारांक तेणी सांगपाक सुरवात केली. आमी ह्या रस्त्या खातीर एक 2-3 मिटिंग्यो घेतल्यो आमच्या प्रयत्नान आनी देवाच्या आशिर्वादान. म्हणजे देवान त्यांच्या सगळ्यांच्या बुद्धीन बरी एक विचार घातलो आनी हो रस्तो मोकळो करून दिवपाक जी तेंच्यांनी बुद्ध घातली देवान तेंच्या मनान आनी त्यामुळे आयज हो रस्तो ओपन जालो. आनी ओपन केल्या नंतर जे काम सुरू जालें आमचे ह्या कामाचे कॉन्ट्रॅक्टर गिल आगियर हांगासर आहा तेजे हांव आभार मानपाक सोदतां. कित्याक अशे थोडेच कॉन्ट्रॅक्टर मेळटात. म्हणजे प्रत्येकाचे दुखणें आमी जेन्ना तांकां सांगता बाबा मातशी हेजी रिटर्निंग वॉल वाडोवंक जाय, हेजे मातशें आनी कितें तरी हायड करपाक जाय, प्रत्येक गोश्टी तेंच्यांनी आयकले केन्ना तेणी ना म्हणूंक ना. आनी हे जे सहकार्य केले त्यामुळे आयज हो रिजल्ट आमकां आयज पळोवपाक मेळटा. काम व्हडलेशें न्हू, 5 कोटीचो हो प्रकल्प, पण तो प्रकल्प करपाक लागून जितले खडपट जाल्या हे केन्ना संभव जावचें नासलें, अजून जावंक नासलें, आतां जाल्लें. म्हणून हांव सगळ्यात पयलीं ह्या ग्रामस्थांक ज्या तेणी सहकार्य केल्ल्या तेंच्या हांव मना काळजानसून आभार व्यक्त करता. हो रस्तो तेंच्याच खातीर आसा, सगळ्या जनते खातीर आसा, पण जे सहकार्य तेंच्यांनी दिलें तें म्हत्वाचें आसा. मागीर आमच्या डिपार्टमेंटाचे सगळे जे अधिकारी आसा, एक्झिक्युटीव इंजिनियर गजानन देसाय त्यांच्या फुडारपणान हे डिव्हिजन 23 आयज बरे भशेन चलता. तेज्या उपरांत जे जेई आमचे मयूर गांवकर तेंच्यांनी फूल टायम हांगासर जी डिस्कशनां आमची जाली, आमच्या ग्रामस्थां कडेन आमची मिटिंगो जाल्यो तितून त्यांनी सहकार्य केलें. आयज सगळो अहवाल तांकां खबर आसा, प्रत्येक गोष्ट प्रत्येका कडेन खंयच्या नागरिकान कशें सहकार्य केल्लें तें तेणी तेज्या समक्ष जाल्लें आहा. तशेंच बाकी हे स्नेहील आहा चिबलकर आनी ह्या आयच्या समारंभाक सगळे हांगासर उपस्थित आसलेले आमचे सगळे ग्रामस्थ आणि सन्माननीय आमचे लोक असले ज्यांची प्रॉपर्टी असली ज्यांचे कितें तरी असले त्यांच्यानी सहकार्य केले आणि आमकां हो रूट घडून हाडलो. त्याबद्दल हांव त्या लोकांचे पयल्यान पयले आभार मानता. तशेंच आमचे भाई म्हणजे आमचे पयलीं जेन्ना बाबा असले तेन्ना येयल्ले फावटी आमी तांकां सांगताले आनी तांकां दाखयताले की हो रोड आसा असो आमकां म्हणजे खसर जर कोणाक कितें जालें जाल्यार थंयसर खादार मारून फाटीर मारून हांगा ह्या रोडाक इतक्या पयसून हांगा हाडचें पडटालें आमकां. तशेंच न्हू तर आमकां घर बांदतले कितें जर एक सुदारणा करतले घरा खातीर जाल्यार कितें जरी आमकां जर सामान व्हरतलो जाल्यार हांगासून लेबर घालून आमकां तेवटेन सामान व्हरचें पडा. इतकी परिस्थिती आमची तेवटेन बिकट जाताली. आनी त्या टायमार बाबाच्या टायमार आमी हे तेन्ना सदांच सांगताले पण त्या टायमार घडोवन येवंक ना. पण आयज भाईन हांगा येवन लोकांचे सहकार्य घेवन म्हणजे कशा जर मिनिस्टर सुद्धा असलो जावं पंच म्हणून सुद्धा असलो जाल्यार तांकां लोकांचे सहकार्य सदांच आसूंक जाय आणि ते असल्या कारण. नमस्कार.
हॉट मिक्स सोहळ्याचे आमचे प्रमुख पाहुणे तसेच आमचे माननीय आमदार सर प्रेमेन शेठ हांचे म्हाज्या काळजांतसून तेंच्या पैकीच उपकार आठयता. आज हॉट मिक्स हो एक आमचो बऱ्याची गोश्ट आसा, डेव्हलपमेंट. आज जशें घर आमी तशें बांदतात, त्या घरान आमी रावता, आमी उपभोग घेता, तसो तर रस्त्याचो सुद्दां एक बऱ्यापैकी उपभोग आसता. रस्त्या शिवाय कसलोच डेव्हलपमेंट जायना आनी आमी भितरसून वयर सरना. तर आज आमदार सरांनी खूब हांगासर एफर्ट घेतले आनी तो आमचो रोड इतके पर्यंत पावलो. खूब अडचणी येयल्यो. आमचे गावडा फॅमिली समाज आसले तेंच्यांनी स्वताहून आपली प्रॉपर्टी दिली. तितूंतले म्हणजे एक आमचे पंच श्री तुकाराम गावडे तेच ऑनर, स्वताहून ऑनर असले. पूण ऑनर असले जाल्यार तेंची व्हडली फॅमिली आसली. व्हडली फॅमिली असल्या कारणान प्रत्येकाचे हेवे देवे आसता. प्रत्येक आपले सगळे दिता, योगदान दिता, पण एक इंच जागा दिवपाक ही मुश्कील आसता. जशें जाल्यार सर आमचे शंकर सरांनी सांगले तशें बाकीच्या सगळ्यांनी आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगले. पण जागा दिवप हे एक दिव्य आसता. ती ओपन हार्ट जाय आसता ताका. ते ओपन हार्ट आज आमच्या गावडे फॅमिलीन दिल्ले आहा. तुकारामान खुबशे सहकार्य केल्ले आसा. तेंचो गोठो म्हणा, तेंचें अंगण म्हणा, तेंची भिंत म्हणजे हेजी घराची भिंत म्हणा, ती काडून तेंच्यांनी लोकां खातीर, आमच्या खातीर, सगळ्यां खातीर एक मोठे कार्य केल्लें आहा. आनी हे कार्य तर तेंचे आमी आमच्या लायफान आमचे वाडेकार मंडळी म्हणा किंवा आमचे मतदारसंघात केन्नाच विसरू शकना. आमी सदोपरी तेंच्या हृदयान आसतले आनी हृदयान आसतले. तेंचे देव सदांच बरें करूं. इतकेंच न्ही तर आयज आमचो येदोळ्ळो सप्तकोटेश्वर आसा. आज सप्तकोटेश्वरा कडेन येतलो जाल्यार बऱ्यापैकी आमकां हांगासर वाट जाय आसली. ती वाट सप्तकोटेश्वराच्या आशिर्वादान कृपेन म्हणून ही वाट सगळी सॉल्व जाल्ली आसा. आमचे जशें अयोध्येक राम मंदीर जाल्लें आसा, राम मंदीर जाल्लें आहा, थंय राम राज्य येयल्लें आहा. तशेंच आमच्या सप्तकोटेश्वराच्या वतीन हांगासर सुद्दां एक मोठ्या बऱ्यापैकी एक राम राज्य जातलें अशें हांव मानून म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. ह्या रोड संजयान जशें सांगलें जर ह्या रोडाचे आमचे पयलीं पासून स्वप्न आसलेलें एक रोड जावचो, टुरिजमाक बूस्ट मेळचें आनी ते आमच्या आमदारान करून दाखयलेलें आहा. कोणी स्वप्नान सुद्दां चिंतून आसलो की असो रस्तो जावं शकता म्हणून. कित्याक जेन्ना ही वाट आसली आमी पयली बारीक 2 व्हिलरी वचपाक डिफिकल्ट आसलेलें. जे विजनरी लिडर आसता तेच फक्त अशें चिंतूं शकता की बाबा ह्या हितून कितें जावं शकता. आनी तो ग्रासरूट लेवलासून वयर सरून येयल्लो आमदार आमचो आहा. तेणी मूलभूत गरजो ज्यो तेणी पयल्यो आहा लोकांच्यो आनी ते लक्षांत धरून तेणी तो रोड संपन्न केलो हांगासर आमच्या नार्वे गांवांत. त्या खातीर तेजे मनानसून आभार मानता आनी देव बरें करूं. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.